चोडणा अजूनय भाटकारशाय चलता. आदस म्हटल्यार भाटाबेसांची राखण करपी फकत राखणेच उरल्यात. 1/14च्या उतार्यांत अदर रायट्स म्हण नांवां लागिल्ल्या भुंयपुतांच्या नांवार जमिनी करून दियात, नाजाल्यार संघर्शाक तोंड दिवपाची तयारी दवरात. माडेल चोडणकारांनी सरकाराक आव्हान दिलां. 3 ऑगस्टाक माडेला ह्या विशयावेल्यान थळाव्यांनी सभा घेवपाचें थारायलां. चोडणेच्यो जमिनी थळाव्यांच्या नांवार करून दिवच्यो अशें मागपी निवेदन चोडणेकार आनी कूळ मुणकार संघटनेन बिरेस्तारा पणजेचो कलेक्टर अजीत रॉयाक भेटयलें. चोडणेचे 12,000 चौरस मीटर जमिनीत 8 मुणकारांची घरां आसात. हे जमिनीचो 2,40,00,000 करार जाला. थळाव्यांक विश्वासात घेनासतना डेव्हलपरान प्लॉट करपाक सुरवात केली. तेका लागून चोडणेकार खुबळ्ळ्यात. कायदेशीर सोपस्कार पुराय करिनासतना जमिनी घशात घालपाचे यत्न सोसून घेवचे नात. आयकात तांची शिटकावणी. पुलिसांक आनी वेगळे वेगळे सरपंच आनी जे पळय गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आसात तांकां ताणें लेटर बरयलें की बाबा अशें चल्लां, जबरदस्ती चलता थंय म्हण डेव्हलपराची, पूण ताजी आज पर्यंत कोणेंच दखल घेवना. पण म्हाका एक कूळ मुणकार संघर्श समिती दिपेश नायक हांव ह्या नात्यान तुमकां उलोवपाक आनी तुमकां सांगूंक सोदतां प्रेसाक आनी एक तुमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या गोंयच्या सरकाराक सांगूंक सोदतां, हे BJPचे जे गव्हर्मेंट आसा तांकां सांगूंक सोदतां की बाबा फॉर्म 114 जे पळय आसा तें आतां ताणीं सांगलां की 2011 की गरज धरचें. म्हणजे जी पळय कोणाची मुणकारियल नांवां आसात, कोणाची टेनेन्शियल नांवां आसात ती आतां डायरेक्ट ताणें परचेजाक घालपाक जाय. ताणें प्रूव करपाची कांय गरज ना टेनेन्शियलाक जावं मुणकारियलाक. पण हांगा आनी दुसरो एक प्रकार आसा की भाटकार आसता आनी एक मुणकार आसता, कूळ आसता आनी आदस म्हणटा आसतात. आदस म्हणटा ते कोण केअरटेकर. आतां हांगाय बी तेच प्रश्न उद्भवला की थोडे जे पळय आसात ते केअरटेकर म्हूण लागल्यात. आतां केअरटेकर म्हणल्यार हांगा कसलोच केअरटेकरांक कायदो ना. हांगा भाटकाराचो आनी जो पळय केअरटेकराचो जे हें आशिल्लो, एक समन्वय आशिल्लो, एक एग्रीमेंट आशिल्लो भितर, तातूंतल्यान फक्त 10% जे पळय आसा पीक जे पळय आसा तें केअरटेकराक वतालें. आतां कशें जालां थंय पीक उत्पादन करताचें कांय ना. पयलीं जे पळय रोयिल्ले कोवाते ते आज पर्यंत आसात आनी भाटकार कितलींच वर्सां जालीं तो थंय पावल सुद्दां दिना. म्हणटकीर जें पळय कितें उत्पादन आसा तें आमचे जे पळय केअरटेकर आशिल्ले ते सगळे खाताले आनी तांचे थंय स्वताची घरांय आसात. आतां भाटकार हाचो फायदो घेता. मुणकारियल लागलो ना म्हणून, कूळ लागलो ना म्हणून भाटकाराचो फायदो घेता आनी हे गोश्टी ज्यो पळय सरासर आज प्रत्येक गांवांनी, वाड्यांनी, तालुक्यांनी, तालुका लेवलाचे आख्ख्या गोंयाक जातात. भाटकार जो पळय आसा जो डेव्हलपराक धरून बाकीचे जे कोण आसात केअरटेकर जावं मुणकार जे पळय तांचे कॉलमाचें नांव धडिल्ल्यान तांकां बायपास करून डायरेक्ट डेव्हलपराक कितें म्हळ्यार विकता आनी थंय म्हळ्यार जबरदस्तीन मागीर जें पळय अतिक्रमण आतां माडेल तिसवाडी जालां तशें करपाक सोदता. आमी गोंयच्या सरकाराक सांगतात, खास करून प्रमोद सावंताक, जेन्ना आमी 2017चें एक भयंकर काळें स्वरूप आमी देखिल्लें भाटकाराचें, जे हांगा शेटजी भटजी हांगा राज करताले तेन्ना ह्या लोकांनी धांवडावन एक भोवजनाचें राज आमकां दिशिल्लें की बाबा भोवजनाचो हो मनीस जो पळय आसा तो खरें म्हणल्यार कुळाक जे पळय शेतकार आसात, जो कश्टकरी समाज आसा, जो खरो वंची समाज आसा ताका न्याय दितलो म्हणून. पूण आज पर्यंत आमी पळयतात की खंयचेय तरेची कुळाची सर्वे जायना. कार्य जे पळय ऑलरेडी डिक्लेअर जाले तांची नांवां तुमी करात, नांवार घालात. तशेंच आमी सांगतात की बाबा रे तुमी समज म्हणटा हें तर करिनात, केअरटेकरांक मुणकारांक टेनेन्शियलाचे नांवार करिनात जाल्यार परंत गोवा कूळ मुणकार संघर्श समिती हाजे मुखार तीव्र आंदोलन करतले आनी येता ते इलेक्शनाक तुमकां तुमचो धडो आनी तुमचो जागो दाखयतले. 3 तारखेर आमी एक जाहीर सभा घेतली. जाहीर सभेन आमी अशे लोक भायले जेवन आमचे येवन हांगा अतिक्रमण करता बेकायदेशीर रित्या तिंकां हांगासरूच न्हू खंयच्याय चोडणेच्या भागाक अशें तर अतिक्रमण बेकायदेशीर तर करून आपली दादागिरी करीत मिनिस्टराची बी नांवां सांगून हांगासर तिंकां आमी लास्ट शेवट पर्यंत आमच्या रक्तान आमचो लास्ट थेंब आसा आमी ताका हें करतले, स्टॉप करतले. 15 दीस पयलीं येवो आतां 20-25 दीस जाले बोबाळ जाता. तेंचे येवन धमकी दिता, तुमचे तुळशी काडटले, तुमचे टांकयो आहा त्यो घरार उडयतले, तुमची घरां मोडटली. ह्यो ज्यो धमकेचे प्रकार आहा ते तेणें ताबडतोब बंद करचे. ह्या संदर्भात आमी सरकाराक, पंचायतीक, स्थानीक पंचायतीक तशेंच जिल्हाधिकारी हांगासर पणजे आनी ओल्डगांव पुलीस स्टेशन जे आमचे ज्युरिडिक्शन येता तें आमी दिल्लें. पूण तेंच्यांनी कांयच नोंद घेवंक ना. 15 दीस तेंच्यांनी कांय कोणाकूच दाखोवंक ना. म्हणजे सरकार हो आमचो आसा, हो सरकार आमकां आसा काय ना, हो सरकार कोणाक लागून आसा. ही ऑथॉरिटी हांगासर दवरल्या आमच्या जनते वयर ही पोसता ऑथॉरिटी, ती ऑथॉरिटी आमकां आहा काय आनी कोणाक आसा. चोडणेच्या मुणकार आनी कुळां मदीं असुरक्षिततायेची भावना तयार जाल्या. बागायतींच्या जमिनींचेर अतिक्रमणां जावपाक लागल्यात. प्लॉट करून ते विकपाची यत्न चल्ल्यात. थळाव्यांचो आनी लँड डेव्हलपरांचो संघर्श जालो. तांचे मदीं जाल्ली ही वादावादी. जेन्ना सर्वे करता आसतना कितें आसता मरे, एक
कायद्यान मरे नोटीस धाडटा कोण कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर फावले धाडटा आमी फाल्यां सगळे करून वता तुमी घरा कडेन रावा तेंचे सगळे पेरंट्स भायर आसता कोण आसा नाका हे तर नाकाले कोण वयता आमी हांगा बाळ भुरगीं आसता आमी गोवा म्हणून कार्ड शेतकरी संघटनेचे आमी आसा आमी येयल्या धांवन कित्याक लागून अख्ख्या गोंयांत धांवता आपयला तिंका हांवें आमी येयल्या पळय हे मरे खंय तरी वयर सरोनाका तूं अख्खे गोंयचे लोक एकठांय जातले एक शब्द उलयत न्ही अख्खे गोंयचे लोक हांगा येतले कित्याक हे आमचे भाव भयणी सगळे येयले त्रास करूं नाका कित्याक ते आम्ही बाबा कोणाक काय त्रास करिना कोणाची कितें कायद्याची हाती दिता म्हणटा काल उलोवन गेला न्ही सगळ्यांक तुका कॉपरेशन सगळ्यांनी करतले पूण तूं जर आम्ही स्वता- सगळ्यांक काल उलोवन गेला काल सगळ्यांना आलं मरे काल ते ओके काल आज बरें हें उलोवं काल तुमी दुसरा कोण आला तो उलयता काल तो कोण मेरशेचो काय कोण तरी एका घरा हात लावून दिवचे ना केदो व्हडलो मिनिस्टर घेवन खंयचो मिनिस्टराचो बापूय गोवा 365 खातीर पणजीच्यान विल्यम रॉड्रिक्स